कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। मच्छीमार लोकांनी खूप दिसाची मागणी जावन आशिल्ली बंदराच्या गाळ काडचे कामाक राज्य सरकारान मंजुरी दिली। प्रथम टप्प्यात कारवारचे बैतकुल आणि भटकळ बंदर निवडूक जालात। कारवारचे बैतकुल, भटकळ, गंगोळ्ळी, मलपे आणि मंगळूर मच्छीमार बंदराक मेळून 20 करोड रुपये काम जातले। तेतूंत भटकळ बंदराक 5 करोड आणि बैतकुल बंदराक 3.5 करोड मंजूर जालात। बैतकुल आणि भटकळ बंदराचे गाळ काडचे म्हटल्यार माती उपशीचे कामाक बंदर विभागाच्यान एक पटी टेंडर आपयले, जाल्यार टेंडराक अर्जी घालतल्याली कमतरता दिसून येयली। तेजेन परत टेंडर आपोवंक अधिकारी तयारी करतात। टेंडराक अर्जी घालूंक कित्याक आसक्त ना हे कळणे येयले ना। बैतकुल बंदराच्या माती उपशीच्या टेंडराक एक व्यक्तीन मात्र अर्जी घायला, पण भटकळ हांगा कोण बी अजुनी अर्जी घायली ना। कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की नायतीवाडा हांगा डिसेंबर 3 तारखेक श्रीकृष्ण मूर्ती महापूजे निमित्यान अन्नसंतर्पण आणि नाटक प्रदर्शन आसा। देऊळमक्की नायतीवाडा हांगा गेल्ल्या काही वर्सांच्यान श्रीकृष्ण मूर्ती प्रतिष्ठापन करून पुजेत येयलात। ह्या वर्साक डिसेंबर 3 तारखेक शनिवाराक श्रीकृष्ण मूर्तीची महापूजा जातली। त्या निमित्यान दनपारां 2 वाजता ते सांजेर 4 वाजतापर्यंत अन्नसंतर्पण जातले। तशेंच रात्रीन 10 वाजता श्री ब्रह्मदेव नाट्य मंडळी हांच्यान कोंकणी नाटक प्रदर्शन जातले। भक्तगणान तशेंच कला प्रेक्षकांन येवन देवाल्या कृपेक पात्र जावचे आणि कलाकाराक प्रोत्साह दिवचे अशी श्रीकृष्ण कमिटीन विनंती केला। हांगा मनशाक अपघात जाल्यार आरोग्य बिगडल्यार दुसरो जिल्लो किंवा दुसऱ्या राज्यांत व्हरची ना इलाज, पण सुण्या मांजराक किंवा गरवाक कितें जाल्यार बी पयस दवाखान्यांत व्हरची परिस्थिती आसा। आणि ही परिस्थिती उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळे तालुक्यात एक एक पशुवैद्यकीय रुग्णालय आसात, पण कर्मचारी ना। सगळे रुग्णालयात पशुसंजीवनी नावाचे एक एक ॲम्ब्युलन्स दिलात, पण चालक ना। ही ॲम्ब्युलन्स उद्घाटन झाल्यानंतर एक दिवस बी रस्त्यार संचार केला ना। ॲम्ब्युलन्स रुग्णालयाच्या आवारात आसून गंजतेत आसात। पशु विभागाक दिल्ले तुर्त सेवा नंबराक कॉल केल्यार ॲम्ब्युलन्स सेवा सद्याक ना अशें उत्तर आयकूं येता। राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग अशे रस्त्यार अपघात घडून कितलेशीं गरवां जखमी जातात। तसले जनावरांक इलाज मात्र जिल्ह्यात मेळना। सरकाराच्यान पशुवैद्यकीय रुग्णालयाक सगळे औषध सुद्दां मेळना। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 44 रुपये करोड खर्चात 13 पशुसंजीवनी ॲम्ब्युलन्स दिलात, पण ह्याचो उपयोग मात्र कितेंच ना। आजकाल काही पयशे आशिल्ले लोक अलग अलग जातीचे म्हारग सुणे मांजर पोसतात, पण तेम कितें जाल्यार इलाज मात्र गोवा किंवा मंगळूर व्हरची परिस्थिती आसा। पळोवंक गेल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मनशाल आनी जनावरांली एकच परिस्थिती जाला। ಮೂರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಪಶು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳು। ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ 3 ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡರ್, ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್, ಈ ರೀತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಬರುವ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಗಿತ್ತು। ಬಟ್
ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. बाईक आणि पॅसेंजर टेम्पोमध्ये अपघात घडून बाईक सवार गंभीर जखमी झाली घटना कारवार तालुक्याच्या अमदळी राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली. चतुष्पथ राष्ट्रीय महामार्ग करचे काम गेल्या 7 वर्सांच्यान चलत आसा. पण ह्या महामार्गाचेर केन्ना खंय मोंड करतात केन्ना खंयचो रस्तो बंद करतात कळना. बुधवाराक बी तशेंच जालें. महामार्गामदीं मोंड केल्ल्यान अपघात घडलो. महाबळेश्वर अंबिगा व्यक्ती बायकाचेर संचार करतना अचानक मोंड दिसले आणि त्या मोंडाच्यान टेम्पो येतालो. दोन्ही गाडये मदीं अपघात घडलो. महाबळेश्वर अंबिगायमी गंभीर जखमी जालात. तेमकां जिल्हा दवाखान्यात दाखल केला. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.